नमस्कार. गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माये मोगाचो येवकार. हांव स्नेहा. आयच्या गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया आयच्यो हेडलायन्स. आदल्यो मंत्री आनी आमदार जेनिफर मोन्सेरात हांचेर मसणबुयेंत हिंदू पद्दतीन जाले निमाणे संस्कार. राज्यपाल, मुख्यमंत्री, आमदार, मंत्री तशेंच लोकांनी घेतले जेनिफर हांचें निमाणे दर्शन. 48 वरां भितर सीजीपीचे अध्यक्ष अभिजीत दिपकेन उपोषण घेतले फाटी. जंतर मंतराचेर सुरू आशिल्ल्या आंदोलनाक तेंको दिवपा खातीर पणजेच्या तरणाट्यां सयत समाज वावुरप्यांनी एका दिसाचें केलें उपोषण. गोंय विकास पक्षाक व्हडली सुटका दिवपाचो निर्णय दिला उच्च न्यायालयान. ह्या निर्णयाक लागून गोंय विकास पक्षाक येवपी राज्य वेंचणुकेंत वांटो घेवपाक परत एक फावट वाट मेकळी. श्री दामोदर भजनी सप्तकाची तयारी 20 जुलयाक देवळात औपचारीक पुजेन सुरू. ह्या वेळार मुरगांवचो आमदार हजेरेत देवाच्या पांयाकडेन पावती पुस्तक केलें अर्पण. दोन 2026च्या फिफा विश्व करंड फुटबॉल सर्तीन स्पेन संवसारीक जैतिवंत. अर्जेंटिनाचेर 1-0 गोलांनी जैत जोडले. आनी तेमवाडो मोर्चे दर्यादेग वाठारांत सीआरझेड विभागाचे नेम मोडिल्ल्यान 10 नागरिकांची वट्ट. 23 बांदकामां मोडपाचो आदेश. थळाव्यां मदीं पातळ्ळां भयाचें वातावरण. आतां खबरो विस्तारान. आदल्यो मंत्री आनी आमदार जेनिफर मोन्सेरात आयतारा संवसाराक अंतरली. मोन्सेरात हांकां दीर्घ दुयेंसा उपरांत मरण आयलें. 54 वर्सां पिरायेचेर तांणी निमाणो स्वास घेतलो. सोमारा 3:30 वरांचेर ताळगांवां चर्चीत प्रार्थना सभा जाली उपरांत सांजे सांतिनेज हांगासरल्या मोक्ष मसणबुयेंत हिंदू पद्दतीन तांचेर निमाणे संस्कार जाले. त्या नादी ताळगांवांत त्यांच्या घरा येवन फामील, समर्थक, आमदार तशेंच मंत्र्यांनी जेनिफर हांचें निमाणे दर्शन घेतलें. आमदार जेनिफर मोन्सेरात एक्स रेव्हेन्यू मिनिस्टर आणि तालगांव एमएलए लोकांच्या मदीं लोकांची कामां करपा खातीर सगळीं तत्पर तालगांवच्या लोकांक 3 फावटी तांच्यांनी कंटिन्युअसली निवडून दिली आनी जाय जाय अशी दिसताली आनी सातत्यान तालगांवच्या लोकां खातीर कंटिन्युअसली काम करता. रेव्हेन्यू मिनिस्टर, लेबर मिनिस्टर म्हणून आसतना तिजो कामाचो इम्पॅक्ट गोंयभर आनी गोंय खातीर खूब बरें काम केलें. तिका आज देहांत जालो. तिच्या आत्म्याक शांती लाभूं गोंय सरकारच्या वतीन मात्र. सोनम वांगचूक हांकां बळजबरीन हॉस्पिटलांत दाखल केले उपरांत आमरण उपोषण करतलो अशें सीडीपीचे अध्यक्ष अभिजीत दिपके हांणी सांगलें. मात 48 वरां भितर दिपके उपोषण फाटीं घेतलें. तशेंच दिल्लीच्या जंतर मंतराचेर सीजीपीचे आंदोलनाक तेंको दिवपा खातीर पणजेच्या आझाद मैदानाचेर तरणाट्यां सयत समाज वावुरप्यांनी एका दिसाचें उपोषण करपाचो निर्णय घेतला. एक युथाचे प्रश्न घेवन हांगा आयला की जेन्ना
हो देश जेन्ना गरिबी रेशेच्या सकयल्या लोकां खातीर सारको गरीब तो मनीस गरीब जायत गेल्लो आसा हे येता ते 14 वर्सांत आनी जे 1% जे लोक आसा जे बरे आसा पळय हे अदानी अंबानी ते रिचूच जाय चल्ल्या. सो हांव एक कॉमन मनशाचो एक हे आसता की बाबा आमचे भुरगे शिकतले बरे जॉबाक लागतले आनी तांकां बरे जॉब लागतकच तेंची लायफस्टायल चेंज जातलो. हो एकूच होप हे कॉमन मनशा कडेन इंडियन्सां कडेन राविल्लो आसा, बाकीचें कांयच ना. कित्याक ह्या BJP सरकारान लोकांची स्वप्नां पळोवपाची वा कितें करपाचो तो सुद्दां रायट घेवन उडयला. As a minister, you are responsible. As a minister, you are answerable. And as a minister of the head of the department, you are supposed to tender your resignation, accept moral responsibility. Amun na necessarily you are involved. तू वचना जाल्यार तू भिलो आहा. तू कित्याक भिलो आहा? कित्याक तू गेलो जाल्यार तू कोण प्रोटेक्ट करचना. देखून तू रावता पळोवपाक थिंगा की कोण तुगे नांव काडचना म्हणून. अशें करून चलता. आनी हें सरकार BJPचें फकत केंद्र सरकार न्ही, आमचे गोंय सरकार सगळे पयशा फाटल्यान आहात. कितेंय केलें जाल्यार पयशे, जॉब जाल्यार पयशे, ट्रान्सफर जाल्यार पयशे, प्रमोशन जाल्यार पयशे, पोस्टींग जाल्यार पयशे, तुका लायसन्स जाय जाल्यार पयशे. कित्याक पयशे ना? सो अशें करून लोकांचो भुरग्यांचो फुडार पिड्यार जाता. ह्या देशान जे आतां सध्या चल्लां हें तुमकां जें दिसता युवकां कडेन हो सरकार, हो मोदी आनी शाहचो सरकार आनी हांव म्हणटा प्रमोद सावंत विश्वजीत धारणेचोय सरकार इनसेन्सिटीव, भेड्डो आनी कुड्डो जाला. हांकां मातसूय गोंयचे युवकाचे पडिल्ले ना. गेले ते 10 वर्सान 152 पेपर लीक जाले, 25 लोकांनी सुसायड केले. भुरग्यांनी इतले शिकप, इतले वरां घालप, म्हणजे 5 वर्सां तुमी समज दिसाक 10 वरां सुद्दां शिकले जाल्यार 18,250 वरां जाता. इतले वरां घालप भुरग्यांनी शिकपा आनी हांगा पेपर लीक जावप आनी त्या खातीर लोकांक जीव दिवपा पडटा, भुरग्यांक जीव दिवपा पडटा. इज अ व्हेरी अनफॉर्च्युनेट इन्सिडंट. भुरग्यांची प्रेशरूय खूब आसता. सोनम वांचू आसा तेजे जवळ जवळ 19-20 दीस जाले तो उपोशनां करता देशा खातीर, देशाच्या भुरग्यांक न्याय दिवचो म्हणून. जी मोहिमा राहुल गांधीन जवळ जवळ 1.5 म्हयनो पयलीं सुरू केल्ली आनी देशव्यापी आंदोलनूय ताणें छेडलेलें आनी तेजे नंतर सोनम वांचूचो ह्या रुपान सपोर्ट आयलो. पूण अशें दिसतालें की सरकार तेजे कडेन वचोन तेजेर चर्चा करतली आनी सोनम वांचूक रिक्वेस्ट करतली की आमी तें करतात, तूं फाटीं घे म्हणून. तें करनासतना ते हत्तीपणान बसतात आनी तेजे नंतर जेन्ना देशांत लोक चवताळटात आनी भायर सरपा लागतात तेन्ना पुलिसां धाडून ते तांकां उबारतात. आनी पूण ताणें आपल्याली उपोशनां अजुनूय चालू दवरलेलीं आसा. सो राजदीप आनी एंथनीन तेणें उपोशनां फाटीं घेवची आनी आपलो जीव वाचोवचो ह्या देशा खातीर ही मागणी करपा खातीर आयज ते हांगा बसलेले आसा. आमी ताका सपोर्ट दिवपाक हांगा आयल्यात. ताचे ऑब्जेक्टिव्ह फुलफील जाल्यात. तुवें आख्ख्या देशाक जागो येयला आनी आतां वेळ येयला की ह्या सरकाराक, कित्याक ते आपल्या एज्युकेशन मिनिस्टर मिस्टर धर्मेंद्र प्रधान ताका राजिनामा दिवंक लायनात म्हणटकूच आख्खो सरकाराकूच भायर मारपाची गरज आहा. गोंय विकास पक्षाक व्हडली सुटका दिवपी निर्णय उच्च न्यायालयान दिला. पक्षाची नोंदणी रद्द करपा संबंधी 19 सप्टेंबराक दिल्ल्या वेंचणूक आयोगाच्या आदेशाचेर न्यायालयान इंट्रीम स्टे केल्या. ह्या निर्णयाक लागून गोंय विकास पक्षाक येवपी राज्य वेंचणुकेत वांटो घेवपाक परत एक फावट वाट मेकळी जाल्या. न्यायालयाच्या ह्या निकालाक लागून राज्यांतल्या राजकीय मंडळां भितर खर अदमास सुरू जाल्यात आनी आतां सगळ्यांचे दोळे ह्या प्रकरणाचे फुडले सुनावणेचेर आसात. वास्को जावपी फामाद दामोदर भजनी सप्तकाची तयारी
सोमारा सावन दामोदर देवळात पारंपारीक पद्धतीन विधिवत पूजा करून सुरुवात केली। हे वेळार समितीचे अध्यक्ष भारत कोरगांवकर आणि मुरगांवचे आमदार संकल्प आमोणकार हांच्या हस्तुकी देवाच्या पायाकडे पावती पुस्तक अर्पण केले। बिरेस्तारा जांबावलीच्या दामबाबाक नाल दवरतले हे खातीर बस 3 वरांचेर सुट्टली। तशेंच दर बुधवारा दामोदर देवळात जावपी बसकेक सगळ्यांनी वांटेकार जावचे अशी माहिती समितीचे सचिव सुरेश नायकान दिली। आमची नवीन सप्ताह उत्सव समिती यांच्यानी आज नाव धरून पावती ही आईच्या सुरू केलेली आसा आणि त्याच्या लागून देवाच्या चरणाकडे दामबाबाच्या चरणाकडे दवरलेलो आसा। आमचो सप्ताह घेता आणि सप्ताहाच्या निमित्तान सगळो वास्कोन एक खूप म्हणल्यार खूप मोठो उत्सव जाता आमचो आणि ह्या सप्ताहाच्या फाटल्यान सगळ्यांक इतिहास खबर आसा। आयज आमच्या आख्खी कमिटी मेंबर्सांनी पावती दवरलेली आसा आणि तेच्या लागून एक नांव दवरपाक सगळे जाण हांगा उपस्थित आसलेले। सो तेच्या भितर म्हाका सहभाग जावपाक एक चान्स मेळ्ळो आणि तेच्या लागून दामबाबा कडेन मागता की सप्ताह बऱ्या पडली तसोच आशिर्वाद आख्ख्या आमच्या वास्कोकरांचेर तशें आख्खे गोंयच्या लोकांचेर तेजो आशिर्वाद सदांच आसलो। पयलींसून दामबाबाचो आशिर्वाद आमच्या सगळ्या वास्कोकरांचेर आनी गोंयकारांच्या लोकांचेर आसा। असोच हांव प्रार्थना करता की सगळ्यांक बरो आरोग्य आनी बरी खुशी मेळची। एक्चुअली खरें आमचे डोनेशन बॉक्स जे आसा आयज देवाक दवरल्या आनी ते देवाक दवरून आयच्यान आमी हेची सुरवात करता कारण सप्तकाक मातशी आमकां कमी वेळ मेळ्ळो आनी ह्या कमी वेळान आमकां हे सगळें खुबशीं फंक्शनां आसा ती फंक्शनां आमकां बेगीन तयार करपाक जाय। आतां गायन आसा गायन तयार करपाक जाय, पार तयार करपाक जाय, तेच्या नंतर खुबशीं हांगा माटो खूब इतली कामां आसा की आमकां वेळ सामको कमी आसा त्या कारणान आमकां बुकूय दवरपाक ह्या वर्सा वेळ जालो। आयज आमी बूक दवरून आयच्यान आमी सप्तकाची ही खरी सुरवात आयच्यान सुरू केली आहे। जय दामबाब, आयज आमी दामबाबाच्या चरणाक आयज डोनेशनाची बुकां दवरली आनी 127 ह्या वर्सा आमचो दामबाबाचो सप्तक आमी येता ते ब्रेस्तारा सारके 3 सुमार हांगसरल्यान दामबाबा देवळा कडल्यान बस सुट्टली जांबावले वचपाक। जांबावले आमी असोच देवाक नाल अर्पण करतलो आनी तेन्नासून आमची दामबाबाची जी सप्तकाची जी सुरवात ती थंयसरल्यान आमी नाव दवरून आमची सुरू जातली। तशेंच आमचे दर बुधवारा हांगा आमच्या दामबाबाच्या देवळान दर बुधवारा 7 हांगा मिटींग आसता। सो हांव तरी ह्या माध्यमांतल्यान सांगूंक सोदता आमचे सगळे सभासद आसा तेंच्यांनी आदरून ह्या 7 सुमार बुधवारा मिटींग जाता पळय दर बुधवारा मिटींग जाता 7 तेंच्यांनी येवचें आनी आमकां सहकार्य करचें जेणे करून आमी 127 हो सप्तक मोठ्या दबाच्यान मनोवचो। हो गोंयचो सगळ्यान व्हडलो उत्सव 10 दीस हांगासर फेरी लागता आनी जशें आमी म्हणटा पळय प्रत्येकाचे कुलदैवत आसता, ग्रामदैवत आसता जाल्यार आमचे वास्कोकारांचे आमचे सड्यार आमचे लक्ष्मीनारायण ग्रामदैवत प्रत्येकाच्या वाड्यार आपापलो ग्रामदैवत आसतलो जाल्यार दामोदर हो आमचो सगळे कुट्टाळे पर्यंत मुरगांव तालुकाचो ग्रामदैवत आनी हांगासर मोठ्या गेली 127 वर्सां जाली सप्तकाक केन्नाच कसलेंच विघ्न जावंक ना। दामबाबाच्या कृपेन बऱ्या पैकी सप्तक उत्सव जाता जाल्यार ह्या वर्सा अंदूच्या वर्सा ही कमिटी नवीन कमिटी येयला। भरत कोलगांवकर अध्यक्ष जावन आसा, सुरेश नायक सेक्रेटरी आनी प्रकाश रावत ट्रेजरर आनी व्हायस प्रेसिडेंट प्रशांत लोटलीकर म्हणजे की आमी व्हडलीशी कमिटी काडना 4 कमिटी 4 नंबर आनी बाकीचे सगळे मेंबर। 2026च्या फिफा विश्व करंड फुटबॉल सर्तीत स्पेन संवसारीक जैतिवंत जाले। फिफा विश्व करंड फुटबॉल सर्तीत अर्जेंटिनाचेर 1-0 गोलांनी जैत सोडले। बदळी खेळगडो फेरान टॉर्सान अतिरिक्त वेळार 106व्या मिनटाक जैतिवंत गोल केलो देखून स्पेन दुसरे फावट जैतिवंत थारले। ही मॅच सोंपले उपरांत सगळ्यात पयली दैनीक गोमंतकान फांतोडेर ही बातमी 4 वरांचेर छापून हाडली आनी घराघरांनी ही बातमी पावयली। तेमवाडो मोर्जे दर्यादेग वाठारात CRZ विभागाचे नेम मोडिल्ल्यान 10 नागरिकांची वट्ट 23 बांदकामां मोडपाचो आदेश उच्च न्यायालयान दिला। ही बांदकामां मोडपा खातीर संबंधीत सरकारी यंत्रणेत मोहीम सुरू केला तशेंच थळाव्या मदीं भयाचें वातावरण निर्माण जाला। नमस्कार, सध्या आमी आसात तेमवाडा मोर्जी ह्या वाठारांत आनी ह्या वाठारांत एक अनिल नायक हांणी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली की आपल्या जागेत
जे थळावे मच्छीमार बांधव आणि इतर नागरिक आशिल्ले तांच्यांनी CRZ बांदकामा नियमाचे उल्लंघन करून व्हडा प्रमाणात बांदकामां केल्यात आणि कागाळ केल्ली आणि ताचो आदेशय आयल्लो की वट्ट 10 नागरिकांची जे मच्छीमार बांधव आसतले नागरिक आसतले तांची वट्ट 23 बांदकामां लहान व्हड बांदकामां काहींनी आपल्या घरांचो विस्तार केल्लो आणि तो विस्तार केल्या उपरांत ही बांदकामां व्यावसायीकरणय केल्ले आसा असो आरोप थळाव्यान जे आमचे भटकार आसात तांणी केल्लो आणि आताच 17 जुलै ते 23 जुलै मेरेन ही बांदकामां मोडून उडोवची असो आदेश दिल्लो आसा आणि त्यानुसार आयज हांगासर पोलीस यंत्रणा मामलेदार जे PWDचे कर्मचारी आणि इतर यंत्रणा आयिल्ली आसा ही बांदकामां मोडपा खातीर आणि एका वाटेन सगळ्याक भंय दिसलेलो आसा लोक भियाल्ले आसा ही घरां वयतात की काय आणि ज्या पद्धतीने CRZचे उल्लंघन करून जायती घरां लोकांनी बांधल्यात व्यावसायीकरण केल्ले आसा थळाव्यांनी काही बिगर गोमंतकीयांक जमनी विकिल्ली आसा आणि आमी जर पळयले जाल्यार पुराय ह्या वाठारांत जर आमी मांद्रे मतदारसंघान एक लक्ष मारलो जाल्यार थळाव्यांची घरां आसा तांकां सुरक्षा दिवपाची गरज आशिल्ली पूण त्या लोकांकूय आतां सुरक्षा मेळना राजकर्ते वेळोवेळेर तांकां आश्वासनां दिता की आमी CRZांतली तुमची घरां वाटयतले तुमचे ल्हान ल्हान वेवसाय आसा ते वाटयतले पूण आमी पळयता की ल्हान वेवसायांचेर आणि थळाव्यांचे नागरिकांचेर रोखडीच कारवाय जाता आणि व्हडा प्रमाणांचे बिगर गोमंतकीने हांगासर हॉटेलां घेतल्या जमनी घेतल्या आणि व्हडा प्रमाणात हांगासर बिल्डिंगे बांधलेले आसा रेस्ट हावजां बांधलेले आसा रिसॉर्ट बांधलेले आसा 3 मजली 4 मजली तांचेर केन्नाच कारवाय जायना आणि हो कायदो थळाव्यांकूच लागता भायल्यांक कित्याक लागना हो प्रश्न निर्माण जाल्लो आसा. हांव निवृत्ती शिरोडकर. फोंड्या शिरोडेच्या वजनगाळ शिमेर वाठारात बेकायदेशीर रितीन न्हंयची रेंव व्हरतना फोंडा पुलिसांनी 4 ट्रक जप्त करून तांच्या ट्रक दनियांचेर गुन्यांव नोंद केला. मजगतीं फोंड्या पुलिसांनी ह्या प्रकरणाची फुडली चवकशी सुरू केल्या. साकवाळच्या एका बायल मनशेन आपल्याच धुवेचेर आणि ताच्या बॉयफ्रेंडाचेर भांगर चोरयेचो गंभीर आरोप केला. आपणे सांबाळपा खातीर दिल्ले सुमार 2 लाख मोलाचे भांगर घाणाक दवरून ताचेर रीण घेतले असोय दावो तिणें केलो. ह्या प्रकरणाची कागाळ वेर्णा पुलिसांनी नोंद केल्या आणि फुडलो तपास सुरू आसा. ठाणे सत्तरीतल्या सरकारी मुळाव्या शाळेतल्या टॉयलेटीच्या बांदकामाक वेरवळ गेल्यात. बांदकामाचो हेर भाग कोसळपाच्या मार्गार आसा. हाका लागून विद्यार्थी पालक तशेंच शाळेच्या प्रशासनात हुस्को निर्माण जाला. शाळेच्या इमारतीच्या हेर भागाची वायट स्थिती आसा. देखून हे विशीं संबंधीत प्रशासनान बेगोबेग पावलां उखलची अशी मागणी जायत आसा. पळयात. ठाणे सत्तरी हांगातल्या सरकारी प्राथमीक विद्यालयाच्या शौचालयाच्या इमारतीन सध्या मोठो पेग आयिल्लो आसा आणि खंयच्या क्षणाक ती कोसळपाच्या स्थितीन आसा. ह्या वेळार सविस्तर म्हायती अशी की ठाणे सत्तरी हांगातल्या सरकारी प्राथमीक विद्यालयाच्या इमारतीन फाटल्या भागात चेडे आनी चेडवां खातीर वेगळे वेगळे शौचालय बांदलेले आसा आणि 2 दीस फाटीं जे चेड्यां खातीर शौचालय आसा ह्या इमारतीच्या फुडल्या भागान अचानक मोठो पेग आयलो आणि खंयच्या तरी जे बांदकाम आसा हे अडकून उरलेले आसा आणि जे सकयले टायल्स आसा हे फुटलेले आसा आणि ही जेन्ना दुर्घटना घडली तेन्ना खंयचेच भुरगे नासले ताका लागून मोठी जिवीतहानी सुद्धा टळलेली आसा. मात ही बांदकाम आसा हे केन्ना कोसळत हे सांगू शकना. ताका लागून हेजेर उपाय योजना सुद्धा बेगीन जावपाक जाय.
ह्या संबंधीत जे इडे आसा हांकां जेन्ना हेची म्हायती कळयतना तेंच्यांनी आज शाळेन वचून तेका पाणी केल्ली आसा. ही इमारतीन चेडे आनी चेडवां खातीर सेपरेट आसा आनी आमी जेन्ना थंय गेले तेन्ना पयले जाल्यार थंयचे संपूर्ण जे शौचालयाची भाग आसा तेका मोठी चीर आयिल्ली आसा आनी एकंदर पयले जाल्यार ती फूल इमारत आसा ही कोसळपाच्या स्थितीन आसा अशें दिसता. तेका लागून संबंधीत खातें आसा हेंच्यांनी बेगींतल्या बेगीन उपाय योजना करून मोठी दुर्घटना जावपाक जायना हेजेर उपाय योजना करपाची अशी मागणी पालकांनी इतरांनी केली आसा. वाळपेच्यान गोमंतक टीव्ही खातीर सपना सामंत. दक्षिण गोंयांत कांय वाठारांनी वीज पुरवण खंडीत करतले. पोंटेमळ 33/11 kV उपकेंद्राचेर नवे 10 MVA ट्रान्सफॉर्मर आनी 11 kV VCB पॅनल बसोवपाच्या कामा खातीर 21 जुलयाक वीज पुरवण खंडीत करतले. सकाळी 9 ते दनपारां 2 वरांचेर वीज शटडावन करतले. ह्या काळात दाबाळ, पंचवाडी, सावड्डे, असोल्डा, शेल्डे आनी कुडचडे तालुक्यांतल्या कांय वाठारांनी वीज पुरवण खंडीत आसतली. ते खातीर लोकांनी गरजेची जतनाय घेवची आनी पर्यायी वेवस्था करची अशें आवाहन वीज खात्यान केलां. गोवा प्रदेश काँग्रेसीचो अध्यक्ष गिरीश चोडणकरान आमदार जीत आलोरकराचेर ब्रोकर म्हूण केल्लें विधान चुकीचें आसा असो सणसणीत आरोप जीत आलोरकराच्या समर्थकांनी केला. मजगतीं गोवा प्रदेश काँग्रेसीचो अध्यक्ष गिरीश चोडणकर होच खऱ्या अर्थान ब्रोकर आसा असो दावो करीत काँग्रेस पक्षाचेरूय तांच्यांनी टिका केली. गिरीशान जे एक स्टेटमेंट केल्लें तेजो हांव कंडेम करता आनी तेका हांव एक सांगूंक सोदतां जे तेणी आमच्या आयज आमदाराचेर जे एक टिका केल्या की तो एक ब्रोकरेज म्हणला आनी आमदार कमी आनी ब्रोकरेज तेणी सुबेज केला. ते ह्या मनशाक संवय आहा की ब्रोकरेज करपाची आनी जे आमचे काँग्रेसचे जे आमदार आसले ते वरान BJPन दिले ती एक तेणी एक होलसेलान तेणी विकलेले आसा आनी तेका संवय आहा की तेका अशें करपाचें. सो तेणी आमच्या आमदाराचेरूय तशेंच टिका केल्लेली आसा. सो हांव तेका सांगूंक सोदतां जेन्ना तूं अशी टिका करता तेन्ना तुजे कडेन कितें तरी प्रूफ आसपाक जाय तेन्ना तूं उलोवंक शकता. गिरीश चोडणकर हो कोण तो प्रेसिडेंट जालो वा आनी कितें जालो म्हाजे नजरेन आनी लोकांचे नजरेन तुमकां खबर आहा पावसान जी अळमी येतात बेबे भायर सरतात ते वर्सान एक फावट सरतात. बट हो जो गिरीश चोडणकर हो 4 वर्सांनी भायर सरला. मोदें खंय आसलो की जीत येयलो तिकीट मागून. म्हाका दिसता आमकां आयकोंक येयला ते भाशेन पार्टीन जिताक कॉन्टेक्ट केल्लो की तूं काँग्रेसीची आमची सीट घे आनी मातशी काँग्रेस मांद्रान स्ट्रॉंग जावनी म्हणून. आनी जितान जी नाकारल्या हें आमकां खबर आसा. तो पळय कितें सांगता जीत गेल्लो म्हणून काँग्रेसीचेर तेणें आमकां सिद्ध करून दाखोवचें. म्हाका दिसता जिताक काँग्रेसीची तिकीटीची गरज आसा. गोवा प्रदेश काँग्रेसचे अध्यक्ष गिरीश चोडणकर यांच्यानी मांद्रे मतदारसंघाचे आमदार जीत आलोरकर यांचेर एक वक्तव्य केलें की तांकां ब्रोकर म्हटलें. आनी जेन्ना पत्रकारान तांकां विचारलें की एका ब्रोकर म्हणून तुमी ताका इंडक्ट करूं शकतात का, तुमी ताका प्रवेश दिवंक शकतले का असो जेन्ना ताका प्रश्न विचारलो तेन्ना तेणी हें वक्तव्य केलें. त्या वक्तव्याचे आमी मांद्रे मतदारसंघाचे सगळे तेचे कार्यकर्ते आमी निशेध करता आनी कंडेम करता हे तेच्या उतराचे. आनी गिरीश चोडणकराक हांव सांगूंक सोदतां की काँग्रेस पक्ष जो आसा तेचें अस्तित्व आतां गोव्यांत कितलें आसा हें तुकाय खबर आसा. म्हाका दिसता मांद्रे मतदारसंघाची जनता सक्षम आसा आनी ती सगळे जाण जीत आलोरकरा फाटल्यान आसा. तूं मांद्रे मतदारसंघाच्या आमदाराचेर टिका करपाची तुका गरज ना. तूं तुजो काँग्रेस पक्ष जो आसा तो सांबाळपाचो प्रयत्न कर. म्हाका दिसता एज अ पार्टी लिडर अध्यक्ष ताका ही सभा ना. कारण म्हाका दिसता पार्टी अध्यक्षान कितें करपाचें आसता की आपली पार्टी कशी ग्रो जाता ती पळोवप आसता. आनी प्रत्येक सांगली जर पळयत जाल्यार ते प्रेसिडेंट ताका सूट जायना. आनी येता त्या इलेक्शनाक गिरीश चोडणकरान तिकीट दितना लोकांचे पयशे घेवचे न्हू. कारण तेची जी काँग्रेस पार्टी आसा ती आतां 2 भाग जाल्ले आसा. कारण ज्या दिसा हायकमांडान ताका अध्यक्ष केलो त्या दिसा पासून तेच्या आसले ते काँग्रेस पार्टी लोक काम करताले ते गेले. हांव एक तांकां सजेस्ट करता हायकमांडाक की हेका काडचो आनी खंय तरी पार्टी वाचोवपाची आपली.
सतत पावस पडिल्ल्यान मडगांवच्या सुरावले रेल्वे अंडरपास परत एक फावट उदकापोना गेलो. अंडरपासात व्हड प्रमाणात उदक साचिल्ल्यान यो वच करपी गाडयो आनी चलत वचपी लोकांक असुविधा निर्माण जाल्या आनी अपघातांचो धोको निर्माण जाला. थळावो आमदार, रेल्वे अधिकारी आनी भौशीक बांदकाम खात्यान तपासणी करून लेगीत ह्या प्रश्नाचेर अजून कायमस्वरूपी उपाय मेळूंक ना. प्रशासनान बेगोबेग ह्या प्रश्नाचेर उपाय काडचो अशी मागणी थळाव्यांनी केल्या. येयलो हिंगा ह्या अंडरपासा कडेन आनीकू तेणें म्हणचे आपण की जात ते भाशेन चोयत म्हणल्यार बट कांय जालें ना. तेच्या हाडल्यार एकलो सोशल वर्कर येयलो, तेय हे भाशेन लोकां हाडटाय, हिंगा इन्स्पेक्शन कोताय, जावं रेल्वे ऑफिशियल्स हाड, PWD हाड. बट मुगेलें इतले एक मागणी आहा की हेजेर PWचे इंजिनियर जाय तेंचेर एक्शन जावपाक जाय. कित्याक जाण तुम्ही जाणा हिंगा रिपोर्ट आहा तो दाखयता कित्याक हो इनफिजिबल ना म्हूण. सो जाण तुम्ही हे बांदिला कितें अंडरपास बांदिला आनीक आतां हे पावसा दिसांनी हे यूज करपा मेळना. सो तुम्ही हे पयशे वेस्ट हिंगा जेन्ना यूज करपा मेळना ते भाशेन आनी आतां तुम्ही बांदिला तुमी चोयलात एक सायडीन सारकें चड उदक बोलो आहा. केप्यां म्हालांतल्या कोपेलाबाट दियां वाठारांतल्या रस्त्याची सामकी चाळण जाला. रस्त्याक फोंडकुलां वा फोंडकुलांनी रस्तो हेच कळना. खास करून दुचाकी चलोवप्यांक खूब त्रास सोंसचो पडटा. पावसाच्या दिसांनी फोंडकुलांनी उदक तुंबून उरिल्ल्यान दुचाकी चलोवप्यांक उदकाचो अदमास येना. देखून अपघातांच्या घडणुकांनी वाड जायत आसा. ताका लागून संबंधितान ह्या प्रकारान लक्ष दिवन रस्ते बेगोबेग दुरुस्त करून दिवचे म्हूण थळावे मागतात. आता पावस गिमासा व्हडलो आसा तेमी अजून तेन्ना तेंगे पावस चालू ना. डांबर घालूंक ना. फोंडा पडून लोक कितलो जाला पावसाक आनी पावस जाल्यार कितले भितर आतां हो हे कोणार पडले आसा पळय कुडक्याक इतले कितले दीस तेंप जालो. आतां पावस जाल्यार माया केलो बाया आतां इतले गेले आनी कितें एक्सिडेंट बी जाता जायत पळय थिंगा चोडांक काटाय पडटाय आम काटाय तुका काटाय शेजारी कोण आसा तो काडटा. तुमगे मागणी कितें आसा. म्हणजे नेवल बे फोडीस पडपाक जाय तेका. पूण पावसाक घालूं शकना न्हू ते. आतां तुमकां सद्या कितें तुमी सद्या कितें करपा जाय म्हणटा. पेट काडपा जाता. तेंका हाडल्यार रोलर बी आसपा जाय. पेजी काडपा पेजाचे आनी घोटके जाता. रोलर आसता बार्बर रोलर आसपा जाय. म्हणटकीर तुमी हे मातशें पॅच वर्क करपा जाय अशी तुमगे मागणी आसा. आमी आयज कपेलाबाट आंबवली ह्या वलताचेर हांगा आसा. त्या खातीर रोडा खातीर रोड आमचो एकदम इतलो रफ जाला. आतां रोड रफ जाला म्हणल्यार पळय केबल मारता पळय हे केबला खातीर केबल मारता कॉन्ट्रॅक्टर. आतां गव्हर्मेंट टेंडर दिता तांकां. आतां कॉन्ट्रॅक्टर येता केबल मारता आनी वयता. हो केबल मागीर आतां पावस पडटा की तेजो बसता आनी एकदम फ्रंट चड पडटा. हो केपें टू बाळ्ळी रोड म्हाका दिसता इतलो रफ आसा. कितले एक्सिडेंट जाता कितले लोक पडटा आनी बायलो बिलो आमची जाणा मोटरसायकल चलयता खूब पडटा. आतां ही एरिया कोपेलाबाट आसा पळय आंबावली इल्लोसो कुळगो एक थोडो एरिया आसा 100 मिटर थंय जो हो रोड फुटलेलो आसा हो केन्नाच्यान आसा हांगा. हो हर एक फावटी पावसान असोच जाता. सगळ्या पावसान असो जाताच. पूण आतां हो सामको एक 200-300 मिटराचेर जाला पळय सामको केबलाक हें जाला आनी हो येत आसता. आतां हेका लागून एक्सिडेंट बी जाता खूब जाता अशें पळय. आतां पळय अशें उदक उरलें त्या सायडीन ते लोक वयता तेन्ना घुसपता उदका लागून आनी ह्या पणाऱ्या लागून आनी ताका लागून एक्सिडेंट खूब लोक पडटा. पणाऱ्यांकूय पडटा खूब पडल्या बीन. गोमंतक टुडे बुलेटीन हांगाच सोंपता. हांव स्नेहा तुमचो निरोप घेता. अशेच अपडेटेड खबरां खातीर आनी खाशेल्ल्या कार्यावळी खातीर पळयत रावात गोमंतक TV.